नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रतिमाक फातोड्डेची तिकेटी दिली तरी म्हजो विचार बदलचो ना. मडगांव सावन वेंचणूक लडोवपाक सोदपी सावियो कुतिनोन केलें स्पश्ट. विजय म्हणटा जिखपी उमेदवार आपूणच, प्रतिमा न्हय. मुख्य वेंचणूक अधिकारी म्हणटा नोकर भरती करतना आचारसंहिता मोडिल्ली असल्यार संबंधित अधिकाऱ्यांचेर सरकारानूच 7 दिसां भितर करची कारवाय, नाजाल्यार आयोग घेतलो एक्शन. मुरगांवचे नगरसेवक कार्लोस आल्मेदा आनी नुवेचे आदवोगाद जोकीम डिसोजा आयले भाजपान. आयतारा सावन भाजपाचे जनसंपर्क अभियान. अरुण जेटली येतले गोंयांत. रिव्हर प्रिन्सेस कापपा खातीर लायसनां दिवपाक सरकारान कळाव केल्ल्यान काम हुमकळटा. कस्टम्सान बेगोबेग लायसन दिवचें, रिव्हर प्रिन्सेस हटाव मंचाची मागणी. आनी खेळा मळार FC कोचीन दिलो म्हज्या कारकिर्दीक टर्निंग पॉयंट, म्हणटा हालींच निवृत्त जाल्लो महेश गवळी. आता खबरो विस्तारान. फातोड्ड्या विजयाक कुशीक काडून प्रतिमा कुतिनोक यूथ काँग्रेसीच्या नांवार तिकेट दिवपाची कांय जाणांची राजकी खेळी सध्या घुस्पल्या. प्रतिमाक तिकेट दिली तरी आपल्या निर्णयाचेर कांयच फरक पडचो ना अशें सावियो कुतिनोन सांगला. ताका लागून प्रतिमाकय तिकेट दिली आनी सावियोय मडगांव सावन वेंचणुकेक उबो रावलो जाल्यार कितें करपाचें असो प्रस्न काँग्रेसीच्या कांय फुडाऱ्यांक पडला. फातोड्डेचे कोफूसांव दिसान दीस वाडत चल्ला. फाटली 4.5 वर्सां फातोड्ड्या मतदारसंघात वावर करपी विजय सरदेसायाची काँग्रेस उमेदवारी सध्या कोफूसांवांत सांपडल्या. तिकेट मुस्लिमां खातीर राखून दवरून MK शेखाक दिवपाची काय ती तिकीट यूथ काँग्रेसीक राखून दवरून प्रतिमा कुतिनोक दिवची हाचेर खलबतां चालू आसात. मात तिकेट आपल्याकच मेळटली. निमणे जिखपाक शकता असो उमेदवार आपूणच असो विस्वास विजय उक्तायता. आनी म्हाका खबर आहा की अजून मेरेन कांय फायनलायज जावून म्हाका फेथ आहा आमच्या हाय कमांडान की दॅट दे वील सी दॅट all aspects of winnability because nobody can afford to lose seats. आणि ते राईट डिसिजन घेतले अशें म्हाका विश्वास आसा. ओके. आनी समज प्रतिमा दिली जाल्यार तुजे कितें स्टँड आसतलो? तूं यू वील सपोर्ट प्रतिमा और तुजो कितें स्टँड आसतलो? हायपोथेटिकल सिच्युएशन. आज म्हाका दिसता की विनेबिलिटी एंड एवरीथिंग इज इन माय फेवर एंड आय हॅव फुल फेथ इन माय. If such thing happens, if Congress... No, if is when it happens. I have faith and म्हजे स्टेटमेंट असो की आज जो हांव राजकारणान आसा हे फक्त फातोड्डेच्या लोकांच्या आदाराचेर आसा की लोकांचे सेंटिमेंट म्हजे फावराद आहा आनी म्हजो फ्युचर जो आसा राजकारणान तो फातोड्डेच्या लोकांच्या हातान आहा. मात प्रतिमाक तिकेट दिवन सावियो कुतिनोक मडगांवसावन फाटीं सरपाक लावपाचो असो प्लॅन काँग्रेसीचे कांय फुडारी करतात. मात सावियो वेगळ्याच मुडात आसा. But I would not come in the way of whatever decision Pratima takes, and neither will she be bound to wait for my say. She'll have the freedom to decide whatever her leadership tells her. Nevertheless, at the same time, I've served Margam for last 15 years, and I also would be having a role to play in Margam. And her decision, whatever she takes, shall not have any binding on the role that I am supposed to play in Margam. And time in due course, like I will reveal whatever I have planned. प्रतिमाचे कॅम्पांतल्यान येता ती गजाल मात पक्की. आपल्याक तिकीट दिली जाल्यार आपूण ती घेतले आनी विजया आड बसतले अशी भुमिका प्रतिमान घेतल्या अशें तिचे वावुरपी सांगतात. हे फाटभुंयेर फातोड्ड्यांक कोणाचें सादता आनी कोणाचें वाजता तें मात पळोवचें पडटलें. पणजेच्यान आमचो खबरांकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबरांकार देवेंद्र गांवकार. नोकर भरती करतना आचारसंहिता मोडिल्ली असल्यार संबंधित अधिकाऱ्यांचेर सरकारानच 7 दिसां भितर कारवाय करची अशें मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान कळयलां.
दोशी अधिकारी सापडून पसून सरकार जर तांचेर कारवाय करना जाल्यार वेंचणूक आयोगाक कारवाय करची पडटली अशी शिटकावणी मुख्य वेंचणूक अधिकारी एस कुमारस्वामीन दिल्या. मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान सुमार 600 सरकारी नोकऱ्यो स्थगीत दवरल्यात. आचारसंहिता लागू जाल्या उपरांत पासून कांय खात्यांनी नोकर भरती चलताली असे आरोप जातात. हाका लागून कांय खात्यांचेर कारवाय जावं येता असे संकेत मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान दिल्यात. कांय खात्यांचे अधिकारी दोशी सापडल्यार सरकारानूच तांचेर पयली कारवाय करूंक जाय असे मुखेल वेंचणूक अधिकारी म्हणटा. You see, we try to, in fact, discourage people to do such kind of things, whatever predated offer of appointments or allowing candidate to join after model code of conduct. I hope by our action to certain extent we could succeeded in that. It appears, my reports also suggest that we are compiling those reports, but we have reported to the government. Wherever such cases are reported, that should be verified at their level. After verification, if it is found, it is absolutely within the purview of the government to take action. दयानंद नार्वेकार आणि आग्नेल फेर्नांडिसाक मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याकडल्यान शिटकावणी मेळ्ळ्या. आचारसंहिता लागू असून पासून दयानंद नार्वेकाराच्या अध्यक्षतेखाला GCN क्रिकेटाची किटां वाटिल्ली जाल्यार आग्नेल फेर्नांडीस बायलां आयोगान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीक मुखेल सोयरो म्हूण गेल्लो. बिरेस्तारा फ्लायिंग स्क्वॉडान केप्यां कांय लोकांक ताब्यांत घेतिल्ले. वेंचणुके खातीर लोक आमदारा कडेन पयशे घेवपाक गेल्ले असो दुबाव तांचेर आशिल्लो. पूण 2 दीस जाले तरी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान ह्या घडणुकेचो अहवाल मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याक दिवंक ना. No, I think they have let off those people as per the paper reports that let off them. They did not find any. The further, I do not have any information. They will submit in case if there is anything. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कानोळकार आणि चलचित्र खबराकार ओंकार फळारी. वेंचणूक लागीं पावता तशी भाजपांत येवपी लोकांची संख्या वाडत आसा. शेनवारा मुरगांवचे नगरसेवक कार्लोस आल्मेदा आनी नुवेचे आदवोगाद जोकिम डिसुजा सुमार 101 लोकां वांगडा भाजपान भितर सरले. आयतारा सावन भाजपा खासा जनसंपर्क अभियान सुरू करतली. ते खातीर विरोधी पक्षाचे राज्यसभेतले फुडारी अरुण जेटली गोंयांत येतले. वेंचणूक लागीं पावता तशी भारतीय जनता पक्ष गोंयांत इल्लो इल्लो घट जायत आसा. शेनवारा आनीक 2 जाणांनी आपल्या सपोर्टरां सयत भाजपात प्रवेश केलो. मुरगांवचे नगरसेवक कार्लोस आल्मेदा आनी नुवेचे आदवोगाद जोकिम डिसोजान भाजपात प्रवेश केलो. कार्लोस कांय वर्सां फाटीं भाजपांतल्यान भायर सरिल्लो. पार्टेच्या पॉलिसी खातीरच आपूण परत आयला अशें तो म्हणटा. तांच्या वांगडा 101 सपोर्टरूय आसले. काँग्रेसीक विटून त्यांनी भाजपात प्रवेश केला अशें ते म्हणटात. कार्लोस आनी जोकिम वेंचणूक लढोवपाक तयार आसात. मात तिकेट दिली ना जाल्यार पसून भाजपा खातीर काम करतले अशें दोगांयनी स्पश्ट केलां. I realized because of this party policies, आम्ही सगळ्यांनी चोयला, the affair of the Congress rule. As कितें जाला, I made my stand clear and even now I'm making my stand clear. आवाज पार्टीन जॉइन जाला, एज ए पार्टी वर्कर. भाजपात जातीयवादी ना असो आदवोगाद जोकिम डिसोजा म्हणटा. I have joined the BJP party because I have found that Congress government has failed in this entire period to provide the public with the goods. These are my hopes and aspirations that BJP party will work for it and give the necessary goods to the public. Why they should point out to the saying the BJP is doing this, doing that? We are going. I have not seen it. So this is what I want to point out to the public. भाजपा आयतारा सावन 16 दिसांचे जनसंपर्क अभियान सुरू करता. हे अभियान 30 जानेर मेरेन चलतले. भाजपाचे राष्ट्रीय नेते अरुण जेटली ह्या अभियानाची सुरवात करतले. ह्या अभियानातून ह्या सरकारच्या विरोधात असलेल्या ज्यो गोष्टी असतात, म्हणजे सरकारचो भ्रष्टाचार असतात, सरकारची लक्तरां रस्त्यार घालप हे आसाच, पण त्याच बरोबर भारतीय जनता पक्षाच्यो फुडल्या काळा खातीर कितें दृष्टी आसा, कितें दृष्टिकोन आसा, योजना कितें आसात. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार.